पट्टेवाले आमकां विचारता की तुम्ही सरकार कितें चलयतले, अरे आमी तुमकां विचारता, तुम्ही पट्टेवाल्यांक तुमच्या दोतोराक तुम्ही हो सरकार कितें चलयतात, हो तुमचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जाल्यार हो तुम्ही सरकार कितें चलयता. एक काम भितरले तुम्ही सारखे करूंक ना. पहिले 2 पेजी टोटल इनकम्प्लीट, एग्रीकल्चर सेक्टर इनकम्प्लीट, तुमचे वॉटर रिसोर्सेस तुमचे इनकम्प्लीट, तुमचे आर्ट एंड कल्चर तुमचे थंय कोणान करतात, तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंटान भुरग्यांक काय दिनात जाल्यार तुम्ही डेव्हलपमेंट गोयचे कशे करतले. तुम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटान थंय तुमचे स्किमी चलना, फक्त नावान काडटात. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक आणि टुरिझम डिपार्टमेंटाचे एक असा पॉइंट की टुरिझम डिपार्टमेंटान खंय तेंच्यांनी वायट पब्लिसिटी मेळपाक खंय गोंयकारांक हेल्प केला. हेल्प कितें तेका आतां बजेट दवरले आसतलो, वायट पब्लिसिटी तेतून कितें केला सांग. तेंच्यांनी तेंचे फक्त रजिस्ट्रेशन घेतला, तेंच्या हॉटेलाचे नाव आणि कितें बिझनेस आहा पळय टुरिझम डिपार्टमेंटा अंडर तेंचे नावां घेतल्या, तेंचे नंबर घेतला, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स घेतला, एड्रेस घेतला आणि काडून वेबसायटीचेर घातला लिस्ट. आणि हेका ते वायट पब्लिसिटी म्हणटा. आता ही कोणाची बाबूची वायट पब्लिसिटी काय कोणाची वायट पब्लिसिटी ती आमकां कळना. हेका तुम्ही वायट पब्लिसिटी म्हणटा. हेचेर आमच्या फेसबुक पेजीचेर जर आमी घालीत न्हू पोस्ट जाल्यार तेच्याकून चड वायट पब्लिसिटी मेळटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि तुम्ही तेका 1000 कोटी कितले करोड म्हणल्या वेबसायटीक म्हाका खबर ना, आणि कोणाक ती वेबसायट करपाक दिल्या ती आमकां खबर ना. म्हण हेका तुम्ही वायट पब्लिसिटी म्हणटा. म्हणजे गोंयकारांक तुम्ही बिझनेस करपाक नांवां तुमची व्हडली. हे इतलेक लागून सांगले की लोकांक कळपाक जाय हो सरकार आयज कसो फटयतात, हो सरकार आयज कसो फेल जाल्लो आसा, आनी हेंचे गव्हर्नन्स कशे फेल जाल्ले आसा, आनी हे कशे आयज फक्त तेंचो जो फुल फोकस आसा तो गोंयच्यो जमनी कन्वर्ट करपाचे, गोंयच्यो जमनी काडून भायल्या लोकांक विकपाचे आनी भायल्या लोकांक गोंयांत हाडपाचे आनी तांकां गोंयकार करपाचे आनी जागे तेंचे आसा पळय तेंची घरां आसा ती सगळी रेग्युलरायज करून उडोवपाची. तुम्ही साधो टॉयलेट बांधतले तो रेग्युलरायज जायना, तुम्ही एक रूम काडटले जाल्यार तो रेग्युलरायज जायना. पूण हे भायले लोक येवन हांगा अमदार जागो चोरता, गव्हर्नमेंट लँड चोरता, तेंचे सगळे रेग्युलरायज करपाक आयज असेंब्लीक बोवाळ चलता. रेग्युलरायज करपाची बिलां पास जातात आनी सगळे जाण हय म्हणटा, सगळे जाण हय साहेबा म्हणटात आनी ही बिलां पास जातात. रिजन कितें? सगळ्यांनी वोट बँक जाय.